launch of our first event, that is Sarthi Antakshari. ही अंताक्षरी आसा पळय ती नॉर्मल अंताक्षरी न्हय जंय शब्द मेळटा आनी शब्द घेवन सॉंग मेळटा. दिस इज अ कॉम्पिटिटीव अंताक्षरी वेर पार्टिसिपंट्स वील हॅव टू display their knowledge of singing as well as knowledge of the words and lyrics, and it is not that easy a competition. Plus ही पळय जी अंताक्षरी आमी ऑर्गनायज करतात इज फॉर अ कॉज. द कॉज इज donations जी मेळटली फ्रॉम दीस प्रोग्राम that will be all given to foundations which are for the welfare of children. That is why this is not just an antakshari but antakshari for a cause. आमच्या बरोबर आसा बॉलिवूड सिंगर व्हेरी फेमस फ्रॉम गोवा हेमाजी, आनी तुमी सगळे वळखतात आसतले, तिका इंट्रोडक्शनाची म्हज्या गरज ना. आनी शी इज ऑल्सो सपोर्टींग अवर कॉज फॉर अंताक्षरी एज वेल एज फॉर डोनेशन्स वीच वी वील बी अरेंजींग फॉर द नीडी चिल्ड्रन. म्हज्या बरोबर आसा आमचो सेक्रेटरी रोहन करमळी. ताणें खूब अंताक्षरी प्रोग्राम्स होस्ट केल्या आनी तो तुमकां सांगतलो वॉट एक्चुली हें कॉम्पिटिशन आसतलें आनी कशें तें कंडक्ट करतले ते. सो विदावट वेस्टींग एनी टायम हांव रिक्वेस्ट करता रोहनाक सांगपाक की हाव दीस इवेंट वील बी हेल्ड. एक्चुली सारथी हो जो ग्रूप आसा तो आमचो पोस्ट कोवीड जेन्ना सगळे घरा कडेन आशिल्ले, सो त्या टायमार वी फ्यू पीपल फ्रॉम गोवा वी केम टुगेदर ऑनलायन. सो इट इज बेसिकली ऑनलायन इनिशियली ग्रूप, आनीक वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स थ्रू सिंगींग. आनी आफ्टर दॅट वन्स वी मेट आनी वी डिसायडेड की नाव लेट अस टेक इट वन स्टेप फर्दर, आनी आमी ताजो एक ऑफलायनय कितें तरी करचें काम करचें. आनीक वी रेजिस्टर्ड थिंकींग दॅट वी वील डू समथींग फॉर द सोसायटी, स्पेसिफिकली फॉर द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन. सगळ्यात पयलो टॉपीक जो प्रोजेक्ट आमी घेतलो दॅट वॉज अंताक्षरी. अंताक्षरी वाय? बिकॉज ड्युरींग माय चायल्डहूड आय रिमेंबर द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी वेरी फेमस. एवरीबडी शूड बी नोईंग. होस्टेड बाय अन्नू कपूर. आनीक तो इवेंट असो आसा आमी सगळे एवरीबडी प्लेज एट होम. बारीक बारीक गोश्टी कोणी खंय जमलेलो की थंय अंताक्षरी जातली बारीक हातूंत. सो मदीं हालीं एक जाय जवळ म्हाका दिसता एक 10-15 वर्स जालीं की मदीं खंयच हो प्रोग्राम जावना. हांव करतालो इन द 90s आनीक देर वॉज अ गॅप, बीग गॅप. सो वी थॉट इट इज डायींग आउट आनी आय डोंट वॉन्ट दॅट टू हॅपन की जे पयलींचें आसा तें सगळें तशेंच फुडें कंटिन्यू रावपा जाय. सो आय सेड लेट अस once again revive the game show, and it is one program where it is not like any other singing competition. Singing competition कशें आसता की you only the singers they perform, the participants. Antakshari is such that the singers as well as the audience, तर खूब audience prize आसता. So everybody interacts together आणि सगळं फुल मजा येता सगळ्यांक. So I thought of की let us start that program once again and let us God willing let us keep it as an annual event. So the program is in such way that there will be 3 stages. First one is going to be a preliminary written test. After that will be a semi-final and final, which will be on stage. Written test will be taken few days before, say 1 week before. आणि तातूंतल्यान जे around 8 teams we will be selecting them to participate in the semi-final. From the 8 teams in the semi-final, 4 will go to the finals. So semi-final and final will be on one day. Now, apart from that, on that very same day, when we'll have a on-stage event, okay, that is we have our few singers from our Sarthi family. They are coming from outside. So आमचो ग्रूप जरी आमगेले जे कोर मेंबर्स गोंयचे जाल्यार सुद्दां त्या ग्रुपान भितर ऑल ओवर इंडिया पासून म्हणजे अगदी काश्मीर पासून सुद्दां येवपी देर आर सो मेनी सिंगर्स इन आवर फॅमिली. सो तांकांय ऑनर करपा खातीर. सो इट इज नॉट जस्ट अंताक्षरी, दे विल बी सम सिंगींग ऑल्सो अलॉंग. एंड प्लस वन ऑफ माय फ्रेंड्स हू इज इन टू नाव क्रिएटीव, म्हणजे तो सॉंग्स बरयता, ताजो एक ग्रूप आसा जे सॉंग्स तयार करून प्रेजेंट करता
ऑन ऑनलायन. सो तांणी एक हालीं एक आल्बम घेतला, आल्बम काडला. सो ताजेय बी तांकां एक थोडेशें मोटिवेशन दिवपा खातीर आय प्लॅन टू कॉल देम ऑन स्टेज एंड ऑनर देम. So all this thing will take place on the day of semi-final and final of Antakshari. म्हाका जेन्ना सर्वेश कामत हांणी आपयलें की तूं एम्बेसिडर जा म्हणून म्हाका मना पासून सदांच हो विचार की आमचे गोंयकार जे आसा सगळ्यान भितर गायकी आसा, सगळ्यान भितर टॅलंट आसा. आनी आमचे केन्नाय चर्चीन गेल्यार यू नो इफ यू सी द वे हें आसता थंय कितें म्हणटा तें द हिम सिंगींग परफेक्ट वॉयसीस. आमचे जेन्ना पुजा जाता तेन्ना आमची भजनां जेन्ना सगळे गाता तेन्ना परफेक्ट वॉयसीस. कमींग बॅक टू सो आमच्या देवळांनी जेन्ना भजनां जाता किंवा आमच्या घरांनी आवाज इतले सुंदर आसता. इवन कोण आमचे यू नो कितेंय बी खंय बी शो जाल्ल्या बरी गातात सगळीं जाणां. सो इफ देर इज अ शो लायक अंताक्षरी की खूब जाणांक टॅलंट आपली दाखोवपाक मेळटा जाल्यार कित्याक ना. दॅट इज अ फॅन्टॅस्टीक थिंग. आनी तुमकां सगळ्यांक एकादे खबर आसतलें, खबर ना म्हाका खबर ना, इन 1999 100th एपिसोड ऑफ अंताक्षरी जाल्लो. आनी तातूंत हांव अनु मलिका बरोबर तांणी सेलेब्रिटी अंताक्षरी केल्ली. तेन्नाच म्हजें आवारा भवरे फेमस जाल्लें आनी म्हाकाय आपयल्लें. दॅट वॉज बी माय फर्स्ट TV शो ऑन द बीग थिंग. आनी अनु मलिक जी वॉज माय पार्टनर इन दॅट. आनी सिन्स इट वॉज 100th एपिसोड तांणी 4 जाणांक दवरलेले. ओके, 4 जाणांक कोणाक एज द कॉम्पेर्स एज द TV host. That is Anu Kapoor, of course, who was so famous for the Antakshari. It was the first reality show of India. Antakshari was the first reality show of India. And the entire India was watching at that time. You know, and Anu Kapoor was the first host. And Anu Kapoor, with him came 3 other beautiful ladies, Pallavi Joshi, Renuka Shahane and Durga Jasraj. Yes. And it so happened that when Avara Bhavre played on the screen and I put my hand up, they all said you have to sing. So I went up. The entire India has watched that first time in a reality show in Antakshari. People had tears in their eyes because Durga Jasraj, after my performance, said she led a clean life in the industry. She did not, she has struggled because she refused to compromise. This is a pride for our Goa. Till date, Hema has kept the highest principles everywhere where I have gone. And that is a respect for my Goa to carry. So, after that, you know, they called me on the stage, I sang. So, Antakshari became something that brought me into the hearts of people. So, when Sarvesh Kamath comes to me with a proposal that you have to, you know, be part of this. And yes. So, when has Hema not been there for a cause? It's something that I've done since childhood. I've always been there and been there and been there. And तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ना हेमान कोणाचें खावंक ना, कोणाचें पळोवंक ना आनी कोणें म्हाका कितें दिवंक ना. For the selfless service that I've done for Goa. And I will always be there in whatever way I can. म्हजे सगळ्यान बेस्ट फ्रेंड गोंयान कोण आशिल्ले? आमचे जर्नलिस्ट. एक आवाज हेमा काडप म्हणजे म्हजो आवाज भायर पावप हें तुमचें श्रेय तुमकां. अशेंच तुमी उरचे इतलेंच मना पासून हें. सो when they said that they're helping, Sarvesh said they're helping underprivileged and they're going to be kind to the needy, what else? Then Hema Islands भितर obviously to help. प्लस इतल्या टॅलंटाक हें मेळटलें, वाव मेळटलो. आमची संस्कृती आसा इतली ओल्ड की कल्चर इज सो स्ट्रॉंग. इफ दॅट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट थ्रू द वॉयसीस ऑफ आर पीपल देन वाय नॉट. ओके, सो लेट सगळ्या आमच्या गोंयकारांनी भाग घेवचो, प्रतिसाद दिवचो हाका आनी आपली जी टॅलंट आसा ती दाखोवची. थोड्यांक कितली गाणी येता. बॉलिवूड इज इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट. So that keeps us united also. It has kept us united, okay?
सो आय थिंक हातून पार्टिसिपेशन आसतलें सगळ्यांचें आनी इट विल बी फॅब्युलस. ऑलरेडी एक्सप्लेन केला कशें जातलें, कितें कशें शो आसतलो आनी तुमचो प्रतिसाद सगळ्यांचो आसचो, आमच्या गोंयकारांचो. आनी इतलीच मागणी प्रेमान हेमा सरदेसाय. सोशल मिडिया सगळे कडेन आसतलें, प्लस आमी तुमच्या माध्यमांतल्यानूय तांचे कडेन पावतले. न्यूज पेपर थ्रू तेंय आसा. all mediums of publicity we are going to use. You are inviting artists to participate in this thing, or No. It is a all Goa Antakshari where whoever is Goan and interested in participating will register as a participant. ते registration केले तुम्ही काय जावपाचे आहात? आता सुरू झालं. आता Today is the launch. today is the launch. So now the participations and all will come based on which पयली तांची रोहनान एक्सप्लेन केला तुमकां. There will be a preliminary written test. ती तांणी क्लियर करची पडटली. थंयच्यान आमकां सेमीफायनलिस्ट मेळटले. आतां समज थंय टाय बी सुद्दां जाली, समज देर कूड बी अ सिच्युएशन वेर देर कूड बी अ टाय इवन इन सेमीफायनल्स, जाल्यार एक आमी सेपरेट रावंड घेतलो एज अ टाय ब्रेकर एंड वी वील गेट देम इन टू फायनल्स. हुएवर वील क्वॉलिफाय वील गेट इन टू द फायनल्स. सो अश्यो 8 2 सेमीफायनली आसतल्यो, म्हणल्यार टिम्स आसतले, 2 जाणांची एक टीम. अश्यो 4 टीम स्टेजीचेर आसतल्यो पर सेमीफायनल. सो विल बी 2 सेमीफायनल्स. कितले पार्टिसिपेशन एक्सपेक्ट करता? आता लास्ट जो इव्हेंट गेल्ल्या संडे जाला वीच वॉज ऑन अ लिटल लेसर स्केल, सो देर द पार्टिसिपेशन वॉज 48. सो ऑन दीस स्केल वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 100, इफ नॉट more. If not more. I'm sure. Basically, what is required for Antakshari is the knowledge of the songs. The points are based on the you are saying the proper words. So maybe singingच्या हिशोबान थोडेशें असलें जाता, but then what is important is you should know the entire song. So ताजेर so anybody whoever in Goa, whoever has got that thing, आपल्याक दिसता की बाबा जर म्हाका येता, everybody can participate. Most of generally whoever would be willing to participate, what they can do is they can select somebody म्हणजे समजा एकटा कशें दिसता की म्हाका पन्नी पदां येता, they can always select a person who is good in the new songs, so that becomes a good team partnership. आणि both that same team, 2 of them, they should be sitting together to answer the written test. Now what is a written test? Written test, all the answers will be in the form of a song. No music directors, no lyrics, nothing. कांयच विचारपाचें ना, फक्त पद, because at the end on the stage they have to sing. So it's the knowledge of the song. Questions like say fill in the blanks. एक सॉंगाचो मुखडा आसतलो, तातूंत 2 शब्द ब्लँक आसतले, किंवा there is a मुखडा given and purposely one word is written wrong. So they have to underline the wrong word and write the correct word. अशें करून तेजे the answer will always be in the form of a song in the written test. Now out of this 8 teams will be selected for the semi-finals. Plus in case if there is a tie on any particular place, the art places like 4 जण टीम असले जाल्यार what we will be doing is we'll take up a tiebreaker before the semi-final on the day of on stage event. So for Hindi songs. Yes. Only Bollywood songs. Plus Hindi only songs. Bollywood songs. Even album songs घेवचे ना. मीन्स जी गाणी सगळ्यांक येता मोस्टली पॉप्युलर आसा अशी गाणी आसता. हय, पूण तातूंत एकूच रायटर जो हांवें इवन सुरवात केल्ली तेन्ना सांगिल्लें, गाणें म्हणल्यार आमी कितें अंताक्षरी समजता की आमकां एक सुरवात केली की आमी तें मागीर कितेंय लिरिक्स म्हणटा आनी खंयी पावयता, तशें न्हय. तुवें चुकयलें जाल्यार देर इज नेगेटीव मार्कींग. सो यू हॅव टू बी व्हेरी क्लियर ऑन दॅट मुखडा ऑल्सो. यू जस्ट कांट सिंग जस्ट वी वील नॉट इग्नोर द लिरिक्स. एटलीस्ट मुखडाचे लिरिक्स तरी करेक्ट आसपाक जाय, नाल्यार ते नेगेटीव मार्कींग जाता. देर आर सर्टन राउंड्स वेर इफ यू सिंग रॉंगली युअर मार्क्स वील बी डिडक्टेड. स्टडी हॅज टू बी. येस. I am liberal with 2 words. So नॉर्मली तांकां 2 वर्डाची लिवरेज दिता. 2 वर्डाचे चड चुकयले जाल्यार third word then the answer is wrong, even though the answer is right, song is right, but your answer is wrong. After that we final Semi-final and final together. and that पहिले exam जाता. ताजे पयलीं most probably on 12th. Fundraising करता, so will be paid with entry paid. No. This I will explain. Entry is free for everyone. आमी आतां जे पळय एंट्री पासीस आसा ते भरणे क्रिएशन्सान मेळटले. कोणाकूय जाय जाल्यार दे कॅन अवेल फ्रॉम देर. दे कॅन ऑल्सो कॉन्टॅक्ट अस. वी वील गीव देम पासीस. देर इज नो चार्ज.
फक्त आमी कितें एड केलां थंय कोणाकूय डोनेट करपाक जाय देर इज अ QR कोड वीच वील बी बिहायंड द पास जाका जाय जाल्यार ताणें स्वखुशीन दिवपाचें मॅन्डेटरी कांय ना तो एन्जॉय करपाक जस्ट एन्जॉय करपाक येवपाक शकता इट इज पर्सन्स वीश बट द एंट्री इज कंप्लिटली फ्री